सीएमाक मेळपाक आयिल्ले कितें आशिल्लें सगळेंच आसा ताचो अध्यक्ष ब्रीफ करतो ना पूण कितें आशिल्लें काय ना जो आमचो ST पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो विशय जो आसा तो एग्रेसिवली मुखार वचपाक जाय हें सांगपा खातीर आमी आयिल्ले आशिल्ले. सो तुमी एग्रेसिवली फुडें वतले अरे आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगला तूं तें मुखार व्हर म्हणून. आमी न्ही आमी कोण आमी जर आसले जाल्यार आमी केन्ना आमकां ना ना रिजर्वेशन ना तुमी म्हणटा आसतना तुमचो तो 13 तारखेक आहा तो एग्रेसिवली काय म्हणटा एक गोश्ट आसा 13 तारखेचो विशय जो आसा जो आमचो प्रोग्राम जो आसा तो प्रोग्राम जातलो प्रोग्राम जातलो त्या तारखेचो. फिनिश. आता स्टेअरिंग कितें अश्युरन्स दिलो तुमकां? काय ना आमी फक्त फॉलोअप करपाक आयले. मागीर फॉलोअप म्हणून कितें जालां फॉलोअप जाता ह्या इलेक्शना पयलीं मातशें करता हिंच्यान पळय म्हटलं मरे हे इलेक्शना पयलीं करता म्हटलं हेजे पयलू हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा आमचे आदरणीय उट्टाकडे अध्यक्षाचो तेजी बायट घेयात तो सांगतलो तुमकां अध्यक्ष कितें बाब आसा तें. मातशें सांग पळय कितें एक्झॅक्टली